तुमकां सगळ्यांक मुखेल खबरो. भारताचे वित्त मंत्री नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. भारताचे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज अमेरिका हांगच्या वॉशिंग्टन हांगा आयोजीत केल्ल्या G20 वित्त मंत्री आनी केंद्रीय बँक गव्हर्नर्स हांच्या गोलमेज संमेलनात अध्यक्ष म्हूण उपस्थिती लायली. वित्त मंत्री सीतारामन हांणी आंतरराष्ट्रीय बँक आनी आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोश बसकेंत भारतान रणनीतीक आनी शांतीकाय बहुपक्षवाद आपणायल्लो आसा अशें तांणी सांगलें. वर्ल्ड बैंक का पर्पस था लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन, आईएमएफ का था शॉर्ट टर्म बैलेंस पेमेंट डिफिकल्टी लोन. लेकिन मुश्किल ये है जो आप कह रहे हैं कि और देशों को नहीं मिला था उस समय आईएमएफ का, क्योंकि आईएमएफ के दौरान आईएमएफ का सिस्टम ये है कि जब वो देते हैं किसी को सहायता तो उनमें कुछ कंडीशनैलिटीज होती है जी. अब कोविड के टाइम पे कंडीशनैलिटीज को एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोविड के टाइम तो बगैर पूछे देना है पैसा जी. लेकिन आईएमएफ कोई बगैर पूछे नहीं दे सकता है. सो देयर शुड बी सम सिस्टम कि अगर गॉड फॉरबिड अगर ये कोविड जैसी फिर से कोई सिचुएशन आए तो देयर शुड बी सम क्लॉज बाय विच आईएमएफ कैन गिव अनकंडीशनल एड. तो ये कंडीशनैलिटी जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, सो आई वुड से कि यू कैन नॉट ब्लेम आईएमएफ की इन्होंने इन देशों को समर्थन नहीं दिया. याद करिए उसके बाद दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज अमेरिकेंतल्या वॉशिंग्टन DC हांगच्या विश्व बँक आनी आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोश बसकेंत अध्यक्षपदाचेर वांटो घेतलो. हे बसकेंत अर्थीक उदरगत आनी दोनूय देशांच्या मजतीचेर भासाभास केली. हे मजगतीं सेंट्रल फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंट वरवीं आयोजीत केल्ल्या परिचर्चेंत वित्त मंत्री सीतारामन हांणी बहुपक्षीय संस्था आनी आंतरराष्ट्रीय उदरगती खातीर दोनूय देशांचे संबंद घटमूट जावपाक लागून यत्न करतले अशें सांगलें. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी विश्व बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा हांचे वांगडा भासाभास केली. आंतरराष्ट्रीय उर्जा सुरक्षा आनी बहुपक्षीय बँकेची उदरगत जावपाक लागून दोनूय देशां मदीं समजिकायेचेर वित्त मंत्री सीतारामन हांणी भर दिलो. तशेंच तांणी ग्लोबल सोवरेन डेट रावंड टेबल परिशदेंत लेगीत वांटो घेतलो. A thought of my Prime Minister came in, and this is well thought through. He once said India's priority is not to impose its dominance. In the sense we are the biggest democracy, we have in the world the largest population. The fact that today 1 in every 6 person in the world is an Indian. And you just cannot ignore our economy and the way in which it is growing. That's a second. And third, the skilled manpower which today is in India. India has always stood in favor of multilateral institutions. We didn't want any time undermining of any multilateral institution. But shaping the future is one very ambitious, nice goal, and we need to follow that. And we need to have Bretton Woods institutions work on that, rather than reacting to future developments. जर्मनी देशाचे चान्सलर ओलाफ शोल्ज हे आयज 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर आसात. हे भोंवडेर चान्सलर शोल्ज वेपार, हरीत उर्जा, द्विपक्षीय रणनीतीक संबंद वाडोवपाक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा भासाभास करतले. आयज 24 आनी फाल्यां 25 ऑक्टोबराक दिल्ली हांगा आयोजीत कार्यावळींत ते वांटो घेतले. ते उपरांत 26 ऑक्टोबराक गोंयाक ते भेट दितले. हे आदी 2 वर्सां पयलीं जर्मनींतले चान्सलर ओलाफ शोल्ज हे द्विपक्षीय राजकीय बसकेक लागून आनी G20 शिखर संमेलनाक लागून भारतांत आयिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विकसीत भारताचें सपन पुराय करपाक लागून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो
उर्जा क्षेत्रात महत्वपूर्ण प्रभाव जायत आसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाका लागून उर्जा क्षेत्रात दिसांदीस परिवर्तनकारी बदल जावंक लागल्यात अशी खोस केंद्रीय पेट्रोलियम आनी मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी उक्तायली. हरदीप सिंग पुरी हांणी उर्जा क्षेत्राच्या उदरगतीक लागून जी तयारी केल्या ताची म्हायती तांणी आयज दिली. Digital innovation is a cross-cutting theme across industries which play a pivotal role in achieving the Honourable Prime Minister's vision of Viksit Bharat by 2047. The oil and gas sector is increasingly adopting AI and generative AI, Gen AI, to optimize operations and drive efficiency through real-time data and insights. AI adoption in oil and gas sector has now become a necessity as we look to navigate the complexities of the energy sector. International oil and gas companies are investing heavily in AI to optimize operational efficiency, improve safety and pave the way for a transition to a low carbon future. गोंयांत 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची तयारी व्हडा दबाज्यान सुरू आसा. अंदूच्या इफ्फी महोत्सवाक कंट्री ऑफ फोकस म्हूण ऑस्ट्रेलियाची निवड जाल्ली आसा. ऑस्ट्रेलिया आनी भारत हे दोनूय देश सहनिर्मिती पॅनल फिल्म बाजार हातूंत सहकार्याची संदी सोदताले. अंदूच्या इफ्फी महोत्सवाक अकादमी पुरस्कार जैतिवंत सिनेमॅटोग्राफर जॉन सिल हांच्या मार्गदर्शनाखाला मास्टर क्लासीसचें आयोजन केलां. ऑस्ट्रेलियन चित्रपट उद्देगांतल्या योगदानाचो लाव तांची कथा कथनाची परंपरा चित्रपट सांस्कृतीक सिनेमॅटीक तंत्र हाचेर उजवाड घालपाक लागून कंट्री ऑफ फोकस म्हूण ऑस्ट्रेलियाची निवड केल्ली आसा. हाचो लाव भारतीय चित्रपट सृश्टीक जातलो. गोमंतक भंडारी समाज संघटनेची विद्यमान कार्यकारी समिती अध्यक्षाचो बेकायदेशीर आसा असो निवाडो संस्था महानिरीक्षकांनी दिलो. समितीच्या काळात केल्ल्या दुरुस्तींत रद्दबातल केल्ली आसा अशें समाजाच्या कांय वांगड्यांनी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. समाज संघटनेत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर वेव्हारांक चाप दिवपाचो आदेश संस्था महानिरीक्षकांनी दिल्ल्याची प्रतिक्रिया भंडारी समाज संघटनेच्या दुसऱ्या गटांनी दिली. ह्या पत्रकार परिशदेंत आतिश मांद्रेकर, संजीव नायक, काशीनाथ मयेकर, यशवंत माणकर, गोरखनाथ केरकर, नितीन चोपडेकर आनी हेर समाज बांधव हाजीर आशिल्ले. डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टरान एक ऑर्डर दिली आनी ती आयज आमकां आमच्या हातीन पडल्या आनी ती ऑर्डर अशी म्हणटा की अशोक नायक आनी जी कमिटी आसा ती बेकायदेशीर आनी तिका कसलोच अधिकार ना रावपाक आफ्टर 2018 टू 2021 तिचो टर्म आसलो. तेजे उपरांत ते इलेक्शन जावंक जाय आसलें ते जालें ना. आमी तुमकां सगळ्यांक ह्या ऑर्डरीची कॉपी दितले आफ्टर द प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या उपरांत. आनी आयज गव्हर्मेंट द स्टेट गव्हर्मेंटाचो तो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर आसा ताणें म्हटलां की आमच्या समाजाचें फुडलें इलेक्शन बरे भशेन फेर इलेक्शन जावचें म्हणून एक गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करचो आनी त्या एडमिनिस्ट्रेटराच्या अंडर फुडलें इलेक्शन जावचें. राजधानी नवी दिल्लीत दर वर्सा प्रमाण अंदू वर्सा लेगीत दिसान दीस प्रदूषण वाडत आसा. ह्या प्रदूषणाक लागून सामान्य मनशाक भलायकेचे त्रास जावपाक लागल्यात. दिल्लीची हवा गुणवत्तेची श्रेणी दिसान दीस पिड्यार जायत आसा. केंद्रीय नियंत्रण बोर्डान आयज हे विशीं चिंता व्यक्त करतना आयज सकाळीं राजधानी दिल्ली हांगा हवा गुणवत्ता 325 अशी आशिल्ली. ही गुणवत्ता पिड्यार वायू गुणवत्तेचें दर्शन घडयता अशें केंद्रीय नियंत्रण बोर्डान सांगलां. ओडिशा आनी अस्तंत बंगाल हांगा दाना हे चक्रीवादळ नेटान व्हांवता. ताका लागून अस्तंत बंगाल आनी ओडिशा हांगची परिस्थिती भिरांतेची आसा. भारतीय नौसेना दळाचे जवान लोकांक सुरक्षा दिवपाक लागून जायते प्रयत्न करीत आसात. ज्या जाग्यार चड चक्रीवादळ आसा त्या स्थळाच्या लोकांक कपडे, पिवपाचें उदक, जेवण, वखदां आनी हेर आपतकालीन सामग्री पावपाक लागून भारतीय नौसेना मजत करीत आसात. संरक्षण मंत्रालयान भारतीय नौसेनेक तैनात करून ओडिशा आनी अस्तंत बंगाल हांच्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा. दाना चक्रीवादळ हे उत्तर आनी पश्चिम दिशेक वचपाची शक्यताय आसा अशें हवामान विभागाचे महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा हांणी सांगलें. दाना चक्रीवादळाक लागून हेर सुवातांचेर फुडल्या 24 वरांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 195, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.